कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयज जो कलाकार तुमचे भेटेक आयिल्लो आसता, जी कलाकारां तुमचे भेटेक आयिल्ली आसा ती जावन आसा एक अजनादी कलाकारा. एक असलो कलाकार जाणें कोंकणी पालकार भरपूर वावर केल्लो आसा. भोव करून कोंकणी जावं आमची जी तियात्र जाता जावं नाटकां, मराठी नाटक हातूंत ताचो भरपूर आस्पाव आसा. इतलेंच न्हय, कॉम्पिटिशना टायमार ताका तुमी जायते फावटी तियात्रांनी नाचता तो पडयला, जायती इनामांय ताका लाभल्या. इतलेंच न्हय, जेन्ना आमचे कॉरेजमाचे तियात्र येताले तेन्ना पयलीं फादर नेविल हाच्या हातून ताणें एक जेजू क्रिस्ताची भुमिका पासून ताणें केल्ली आसा. जायते रोल्स ताणें केल्या. आमचे बरोबर आसा बाब रुपेश जोगले. येवकार तुका आमचे कार्यावळीर. तशेंच ताच्या सांगात्याक आसा ताची गोरकान, जाचो आमचे ट्रेडिशनल फोक डान्सीस जिवे दवरपाक ताणें जायतो आनी भरपूर ताचें योगदान दिल्लें आसा. तितलेंच न्हय, एक बरें कलाकार जाणें तियात्रांनी जावं मराठी नाटकांनी भरपूर ताणें ताचो वावर दाखयल्लो आसा आनी बेस बरो केल्लोय आसा. येवकार बाय अमिता. येवकार तुका. थँक्यू. कशें आसात? एकदम बरें. दोगांय कशी आसात? फिट अँड फायन? फिट अँड फायन. ऑलरायट. बिझी शेड्यूल? हय. तरी पूण हांगासर आयली म्हूण काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा पयलींच सुवातेर. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सोरोट प्रश्न विचारता. रुपेश बाब, सुरवात तूं कडल्यान कोता. तुजे आमच्या कोंकणी जी मोगी आसा, जी आयज जी कार्यावळ पळयता, तुजे वयर थोडी म्हायती तांकां दिवशी. हांव लोटले गांवचो. लोटले गांव म्हणल्यार तुका खबर आहा आमचो मिक्स कम्युनिटी आनी चडशीं क्रिश्चन्स आसात. सो भुरगेपणीसान आमच्या वाड्यारूय बीन तशेंच आहा की चडशीं क्रिश्चन्स. हिंदू एक 2 घरां आसात, आमची 2-3 घरां आसात. सो भुरगेपणीसान तेंच्या बराबरूच वाडलां, चडसो क्रिश्चनागेर. आमच्या शेजाऱ्याकूच एक फॅमिली रावताली, ओलिवेरा फॅमिली म्हूण, आनी चडसो टायम तेंगेरूच आसताली. सो तेंच्या बराबरूच वाडलें आनी हें जालें. आनीक दुसरें म्हणल्यार एक हें एक्टिंगाचो माहोल जो आमी म्हणटात तें आसलें, वाड्यारूच आसलें. पयलीं म्हणल्यार आमच्या घरानूच आसलें. सो पयलीं जीं नाटकां जातालीं, आमची इतिहासीक नाटकां हिस्टॉरिकल ती जातालीं, आनीक आमच्या घरानूच एसाय जाताल्यो, सगळें थिंगाच जातालें. आनीक तें रात दीस तेंच पळोवप जातालें. तो मे म्हयनो येयलो म्हणटकच तेंच आसतालें. आनीक जेन्ना आमी तें ना तेन्ना बाकीच्या दिसांनी शेजाऱ्यांगेर बसून ती रेडिओचेर कांतरां आयकप, पार्ट्यो येताल्यो रातच्यो त्यो आयकप. सो हितूंतल्यानूच भुरगेपण गेलें आमचें. मागीर खेळप, आमचे आदले खेळ सगळे भुरग्यां बरोबर खेळप, हितूंतल्यानूच वाडलो. ऑलरायट. ओके. अमिता बाय, जायतीं जाणां जी आयज ही कार्यावळ पळयता तांकां मागीर बघून खबर ना तूं एक एक्टर बा म्हूण. जाल्यार आयज तांकां गमतलें अमिता कोण पळय तें. सो तुजी वळख थोड्याच उतरांनी आमच्या ऑडियन्साक. हांव म्हजें गांव ओरिजिनल सांताक्रूजच्यान, आनी सांताक्रूज लोटले म्हणटा तशेंच मिक्स कम्युनिटी. आनी ल्हानपणा पासूनच एकदम सिमिलर स्टोरी आसा. आमची एक सगळी लेफ्ट रायट सगळी क्रिश्चनूच कम्युनिटी. जाल्यार आमकां एके फॅमिलीन तेंची भुरगीं आशिल्लीं आमच्या बरोबरचीच शी. तेंच्या ग्रँड पेरंट्स, माय आनी पापा अजून सुद्दां म्हाका याद आसा. तेंच्यांनी आमकां ऑलमोस्ट तेंच्यांनीच वाडयली. सो एक बरो रिस्पेक्ट आसा म्हाका कॅथलीक कम्युनिटीक. आनी आमी तेंच्या बरोबर अशी एक चॅपल आसा थंय कॉपेल, थंय सांजची लादीन जाताली. तेंच्या बरोबर आमी फुलां घेवन वयताली. थोडी प्रेयरूय येता, आजुनूय येता. सो इन अ वे हांव ते एक कॅथलीक कम्युनिटीच्या हातूंतल्यानूच आमची वाड जाल्ली आसा. कित्याक आमची हिंदू म्हटल्यार मिनिमम आशिल्ले, एकदम मिनिमम. फ्रेंड सर्कल सुद्दां म्हाजी चडशी कॅथलीकूच आसा. चडशी आवड आशिल्ली सगळ्याचीच. एकूच लायक जायना आशिल्लें म्हणटा पळय ते तियात्र. एक इंटेन्स डिसलायक आसतालो तियात्रांक. समहाव म्हाका ते केन्नाच लायक जावना, केन्नाच. कित्याक आमच्या वाड्यार जाताले ते आमी पळयतालीं ल्हानपणा पासून की कितेंशें जाताली ती कॉमेडी. समवट लायक अशी मॉकरीशी दिसताली जेन्ना चेडवांची म्हण कातरां जाता किंवा पॉलिटिकल जाता. कितें अशें दिसतालें आनी केन्नाच मागीर पळोवप जालें ना. टील एक म्हणटा एक लायफ गेलें म्हणपाचें की तियात्र पयलेंच ना कित्याक एक तियात्राची इमेज अशी आशिल्ली की ना हे तियात्र अशें जाता, थंय फकाणाशी जाता तेजी चेडवांची, स्पेशली चेडवांची. सो गेली ना.
अंटील द तियात्रिस्ट आयलो आनी पयलींच फावट हांव हें लग्न जावच्या पयलीं तेजो ए ग्रूप कॉम्पिटिशन तियात्र पळोवपाक गेलें आलतोडचो साद. ओपनिंगाकूच एक सॉंग आशिल्लें आय रिमेंबर आसेन्सा, बरें सॉंग, एक चार सिंगर्स, आनी तें सॉंग पळोवनूच हांव इतलें इम्प्रेस जालें की अरे वा बरें आसतलो म्हटलें, आनी फूल तियात्र पळयलो. एन्ड त्या टायमार अशें जालें की तियात्र अशें बी आसता. टील देन तियात्र म्हणल्यार म्हाका दुसरेच भाशेचें, पूण जेन्ना ए ग्रूप तियात्र पळयलो एकदम क्लीन, नो नॉनसेन्स, कांय अशें वल्गॅरिटी दिसली ना, आनी इतलो बरो तियात्र लागलो. आनी तेन्नाच्यान म्हाजी तियात्रा कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसता तो चेंज जालो. ओके, ऑलरायट. खंयचो तियात्र? आलतोडचो साद. आनी कोणें बरयल्लो? आग्नेल दिबोरी. सो तेन्ना तुमची लव्ह स्टोरी चालू आली काय तेन्ना बाकी झाली? ऍक्च्युली लव्ह स्टोरी न्हू ती आमचे अरेंज मॅरेज. ओके. आनी तेन्ना पळोवपाक गेलेले हे लग्न जावच्या पयलींची स्टोरी, पूण पळयल्लो. आतां एक्टर, आतां तूं कांय प्रॉब्लेम ना, लायक नासलें तुका, आतां लायक जाता ना. आतां बी म्हणून कितें म्हाका सगळेंच अशें लायक जाता अशें ना. सर्टन लायक व्हेरी क्लीन आसता पळय न्हू, म्हाका ती सर्टन कॉमेडी म्हाका ती बरी डायजेस्ट जायना. कित्याक कोणाची अशी म्हाका म्हाज्या मते की कोणाची आमी फकाणां अशीं चडूय करची न्हू, स्पेशली गर्ल्स ऑर पॉलिटिशियन्स वॉट्सएवर, प्रत्येकाचो व्ह्यूज आसता. पण एक इमेज, पण ए ग्रूप कॉम्पिटिशन पळयल्या पळय न्हू, टू गुड ऑल. हांव हेंचेच म्हणना, पूण बाकीच्यांचे सुद्दां सगळे तियात्र पळयले आमी. दे आर लायक व्हेरी क्लीन. समवॉट तियात्र लवर तूं टू सम एक्सटेंट. ऑलरायट. रुपेश बाब, जायते तुवें कोंकणी पालकार वावर केला, जाल्यार जायते तुवें नेगेटिव्स रोल केलेले, जायते कॅरेक्टर रोल्स तुवें केल्या. तुज्या हिसपान तूं खंयच्या रोलान तूं चड फिट जाता? फिट जाता म्हणल्यार म्हाका नेगेटीव करपाक खूब उमेदशी येता. पूण एक लोकांचो पर्स्पेक्टीव कितें आसा आनी तूं नेगेटीव म्हणल्यार पयलीं तरी चड आसलो की नेगेटीव कॅरेक्टर जो करता तो हेविली बिल्ट आसपा जाय आनी तेका ते फिचर्स आसपा जाय. सो असो एक समज आसलो. पूण हांवें जे नेगेटीव रोल्स केले न्हू ते डिफरंट टायप आसलेले. कित्याक हांव असोच फिचर्स म्हणजे फिजीक नासलेलो असो. सो हांवें केल्ले ते डिफरंट टायप. जाणट्याचो रोल करता बट दॅट इज नेगेटीव. जो वायट जें काम कोण करता तो नेगेटीव कॅरेक्टर. तसले खूब केल्या. ओके. रुपेश बाब, हाजेरूच तुका एक सांगो दिसता, एक कॉम्पिटिशन तुजो तियात्र आग्नेल दे बोरीचो कहलो तियात्र हांव नको, लिंगीक संबंदाचो तसलो कहलो तियात्र आसलो. तो संबंद कितें आय डोंट नो, साम कॉम्पिटिशन तियात्र वॉज दे, आनी तूं तितून नेगेटीव रोल करतालो. आनी तो नेगेटीव रोल हांवें पळयलो तेन्ना तुका हेट करतालें सारकें, बिकॉज यू पोर्ट्रेड इट नेगेटीव वे. सो आय डिडंट लायक दॅट वे. सो ऑले तुका जायते व्ह्यूज मेळले आसतले जेन्ना एक तूं नेगेटीव रोल करता आनी ते तुका सारके हेट करता. तूं इतल्या रोलान घुसोन कहो स्टडी करता तुजी? स्टडी म्हटल्यार न्हू, जेन्ना एक रोल मेळटा खंयचोय, सो तेजे पयलीं कॅरेक्टर पळोवपा पडटा कसो आसतलो हो कॅरेक्टर. आनी एक संवय पयलींच आमकां लायलोली, अविनाश च्यारी डायरेक्टर येयल्लो आमकां, तेणें पयलींच म्हाका सांगलोलें की तूं जेन्ना खंयचो एक रोल करपाक वयता तुका एक हें आसपा जाय, ऑब्जर्व करपाची. कळ्ळें न्हू? सो तूं जेन्ना सोसायटीन समाजान भोंवता करता, ऑब्जर्व कर मनशांक. कोणी तुका मातसो असो डिफरंट सो दिसलो, ऑब्जर्व कर. कळ्ळें न्हू? सो तें ऑब्जर्वेशन खूब आहा. सो ते कॅरेक्टर्स पळोवन जेन्ना मागीर एक नेगेटीव समज रोल मेळ्ळो जाल्यार त्या कॅरेक्टराचे फिचर्स तेका कशें मॅच करपाक जाता, तो कसो पोर्ट्रे करपाक जाता तें मातशें पळोवपाक जाता. बरी स्टडी करता. हय. आनी एक सांगता, मर्डर म्हूण एक हें केल्लें आमी, तेन्ना सीडी येताली पळय, त्यो सीडी फिल्म येताली. सो VCD केल्ली, तितून एक असोच जाणट्याचो रोल केल्लो जो म्युजिशियन आसता. तो कोणाक तरी म्युजीक शिकोवपाक वयता, वायोलीन शिकोवपाक वयता एक चेडवाक, आनीक फायनली तो त्या चेडवाक रेप करून तेजो मर्डर करता हे भशेन. पूण पयलो तो कांयच कळना कितें तो. सो लोकांनी तेजेरूय खूब कॉमेंट केल्ले. म्हाका ऑफिसान बीन म्हाका डायरेक्ट सांगलें तूं येनाका आमच्या सॅक्शनान. सो लूक, ते एक प्लस पॉयंट आहे तुका, बिकॉज यू पोर्ट्रेड इट इन दॅट वे. ओके. अमिता बाय, जायते आमचे ट्रेडिशनल फोक डान्सीस आसात जे तूं जिवे धरूंक भरपूर वावुरता. कितलो त्रास, कितलो तोकोस तूं घेवन ते सगळे रेडी करता, जावं तुजे मेंबर्स आहा, हाव डिफिकल्ट इट इज फॉर यू?
डिफिकल्टी आसता कित्याक लेडीज म्हटले की तांकां घरा कडेन प्रॉब्लेम हे आसताच. थोड्यांची ल्हान भुरगीं आसता, थोड्यांक फाटल्यान पळोवपाक त्या भुरग्यांक कोण आसना. अशी ती एक 20-25 जाणां ती बायलांक एकठांय करून आनी नॉट ओन्ली ती प्रॅक्टिसेक येता खरी, मागीर तांकां खंय घेवन गेलीं थंय कितल्यांक परत पावतलीं हेजो टायमींग आसना. आमी सारस रिप्रेझेंट केले कंटिन्युअस 3 years. सो बाय द टायम तूं पावता म्हटल्यार एक टायम लास्ट इयर आनी ऑलमोस्ट 12 जाल्लीं. सो कितें जाता भुरगीं आसता तेंचे सगळ्यांचेच मिस्टर एक सारके आसना, थोड्यांक मातशी डिफिकल्टी आसता. पूण ह्यो इतल्यो डिफिकल्टी क्रॉस करून ती येताच ती प्रॅक्टीस करपाक येता. कित्याक खंय तरी एक आमी एक नांव जोडलें. हे फाटले जे आमी वर्सांनी जे पळय कितें शिकलीं, फोक म्हण किंवा शिमग्याचें म्हण किंवा दिंडी म्हण, आनी ह्या वर्सा आमी मातशे दुसरे भाशेचे डान्स शिकले, नॉट द फोक बट अशे जनरल मराठी डान्स. सो हे सगळें जे आमी शिकली एक खंय तरी आमी एक नांव जोडलें. एक बायलांचो ग्रूप आसा, गांवांत नांव जालें, भायर नांव जालें. जेन्ना आमी सारस पार्टिसिपेट जाली आमी सालसेत तालुका रिप्रेझेंट केलो फर्स्ट टायम ह्या ग्रुपान. सो डिफिकल्टी आसताच कित्याक बायलां सगळींच एका लेवलाचेर पावपाक शकना. सो हे डिफिकल्टी आमी क्रॉस करून एका लेवलाचेर पावल्लीं आसा सद्या. ओके, कसले सगळे गव्हर्मेंट अफिलिएटेड आहा पळय तेच तुमी सारस वो आनी कितें दुसरे प्रोग्राम जे आसतात तातूंत तुमी परफॉर्मन्स करता? हय सद्या सुद्दां आमी आतां लास्ट संडेचो आमच्या गांवान केलो तो 34th प्रोग्राम. ओके. सो गव्हर्मेंटाचेच अशें न्हू, बाकी खंय जंय आमकां खंय इनवायट आपयता आमी चडशीं खंय दाखोवपाक सोदता जंय हें कल्चर ना थंय आमी मातशे एफर्ट्स घेता आनी एक चल ह्या गांवान कांय जायना सर आमी हांगा दाखोवचें. आनी खूब कडेन आमकां इनवायट येयल्ले आसता की हांगा तुमी यो हो प्रोग्राम करा. सो इन दीस इयर्स हो आमचो 34th प्रोग्राम आमी कंप्लीट केन्ना केलो. स्टार्ट केलो? आमी 2019 हो ग्रूप फॉर्म करून स्टार्ट केली खरी, पण कोविडा खातीर आमकां 2 वर्सांचो ब्रेक पडलो. सो आमचें कांय व्हडलेशें जालें ना 2 वर्सां. आफ्टर 21 पिकअपचो जालो आमचो. ऑलरायट. ओके, हे जालें तुजे ट्रेडिशनल फोक डान्सीसाचें. आतां तुका तियात्र लायक नासलें पूण तूं तियात्रान 2 एक्टींग केलें जाल्यार तें कित्याक सुचलें तुका? केलें म्हटल्यार एक हें अशी चल चॅलेंज अशी आनी दॅट टू ए ग्रूप तियात्र कॉम्पिटिशन आनी कला अकादमी ही म्हाजी म्हटल्यार एक खूब अशी नामवंत आनी एक कोणाकूय जाय आसतली, कोण सोडपा सोदचें ना. आनी तातूंत तर आग्नेल दिबोरी सरान म्हाका तर ऑपॉर्च्युनिटी दिली जाल्यार ती हांवें सोडची न्ही अशें विचार करून हांवें आनी रुपेश आसलोच. कसलो आहा रोल तुजो? एक वायफ आखाडो, एक ताजे एक हजबंड वायफचो रोल. कितें एक्सपिरियन्स जालें तुका नाचोन तियात्र? ना, इट वॉज अ वेगळेच एक्सपिरियन्स कळ्ळें न्हू म्हाका. मराठी नाटक एंड तियात्र लायक हाव लँग्वेजाचो मातसो स्टार्टींग इशू जातलो की रुपेशाचे इतले फ्लुएंट हांव ट्रान्सलेट सालसेत लँग्वेज करूंक शकना, बट केलें एक एटेम्प्ट केलो, ट्राय केलें हांवें एंड गूड. पयलीं कोणाक सांगलें ना हांवें की बाबा अशें अशें आसता ऑफिसान सुद्दां चला तुमी थोड्या जाणांक सांगलें तुमकां टिकेट दिली शो आसा हांव आसा म्हणून सुद्दां सांगलें ना. जेन्ना ती आयली पळय न्ही दे वर शॉक्ड, अरे तूं काय म्हणून अशें जालें एक्सपिरियन्स. म्हाका आय वॉज नॉट शुअर की बाबा म्हाजे कडेन कितले पर्यंत जातलें, पण केलें दिसता न्ही. घरा कडेन ट्रेनिंग जाली मातशी. ऑलरायट. ओके, रुपेश बाब, हेर खंयचे जायत्या नामनेवण डिरेक्टरां बरोबर जे बरें डायरेक्शन दाखयता तांचे बरोबर तुवें वावर केला जाल्यार एक एक्टर जरी तर एक तुजे भाशेन असो जातलो आनी लोकांक एक जे कॅरेक्टर दिता ते प्रूव करून क्लियर पिक्चर तूं दाखयतलो जाल्यार तुका डिरेक्शन कितलें इम्पॉर्टंट? डायरेक्शन खूब इम्पॉर्टंट. डायरेक्शन आसपाकूच जाय. कित्याक तुका सांगता आमी पयलीं हांवें 92 स्टार्ट केल्लें मायकलाचो पयलोच तियात्र तो. आनी 3 वर्सां आमी विदावट डायरेक्टर तियात्र केलें. फर्स्ट इयर एक डायरेक्टर येयल्लो पूण तो रोखडोच मागीर बंद केल्लो आनी गेलो. आनी तेन्नाच्यान आमी फर्स्ट 3 years आमी आमच्यांनी जाता तेच भाशेन आमी तियात्र केले पूण ते तितले स्टँडर्डाचे जायना जाले. इवन तुका सांगता हांव स्टेजीर येयलो काय ना लोक बेश्टो हांसपाक लागतालो. कळ्ळें म्हाका कळनासलें कित्याक तें लोक हांसपाक लागतालो. आनी एक तियात्राक तर तो अशें जालें की वयल्यान बाटल्यो उडोवन घडघड करून बाटल्यो उडोवपाक लागले आनी कितें हांवें एंट्री मारली म्हणजे लोक हांसता. सो म्हाका फील जावपाक लागलें कितें चलता. आनी तितून भितर आनी एक इन्सिडंट सांगता. एक तियात्रान म्हाका त्रियोग घातलो. ओके. त्रियोग घातलो कातर
आनीक तेन्ना म्हाका ते त्रियो बीन कांतारां पयलें हांवें आनी म्हणलें बीन कांत म्हणलें पूण कांतार म्हणून आहलें आनीक त्रियो घातलो आनी मेन सिंगर मोदें जो आसता तो हांव आनीक सायडीन दोग जाणां आहा म्हजे आनीक प्रॅक्टीस बीन मारली आमी आनीक आतां शोवाचो दीस शोवाक स्टार्ट केलें एक वर्स आनी कोरस जालो आनीक मागीर कितें जाता जे इंटरल्यूड जेन्ना वाजता तेन्ना ते सायडीन आहा ते इदर तेन्ना क्रॉस जाताले नाजाल्यार ते सायडीन वचून अशें येताले सो तेणी तें स्टार्ट केलें ते सायडीन गेले आनी म्हजी नदर एकल्याचेर पडली अरे म्हणलें हो कितें करता म्हाका खबर ना ही स्टायल कितें ती हांव म्हणटा कितें तरी जालें आनी गो वयता भितर आनी हांवें कितें केलें हांव गळ्यान तेज्या फाटल्यान गेलो म्हाका खबर ना कितें तें हांव तेज्या फाटल्यान गेलो हांव तेज्या फाटल्यान वयतकीच लोकांक तें कळ्ळें म्हणजे एका खबर ना कितें तरी जालें लोकांची बोब सामकी आनी आसता फिवण्यो मारता हांव आनी काबूज जालो हांवें म्हणलें कितें आनी हांव ताका सांगता हें म्हणलें जालें आतां खबरें म्हणलें हांव ताका सांगता यार यार एवढा आतां भितर या जालें पुरो भितर या तो म्हणटा राव राव मागीर जेन्ना दुसरो वर्स करस कांतार बाय हार्ट आहलें सो दुसरो वर्स करस म्हणलो कशे भशेन जालें मागीर कांतार काबार आनी तो काबार जावन हांवें मायकलाक सांगलें तूं म्हाका म्हणलें दुसरे फावटी केन्नाच कांताराक घाल नाका तेन्नाच्यान अशें स्टॉप जालें सो हेका लागून सांगता की लोक बीन आसताले म्हणलें पळय हांवें म्हाका फोर्थ इयराक आमी अविनाश च्यारी काडलो डायरेक्शनाक आनी तेणें मागीर आमकां सारकें जें जें हें आसता म्हणून एग्जॅक्ट कशें एक्ट करपाक जाय तुगेले फेशियल एक्सप्रेशन्स कशें आसपाक जाय हुंचो हात केन्ना यूज करपाक जाय सो तें ताणें सारकें परफेक्टली आमकां दाखयलें आनीक तेन्नाच्यान त्या वर्साक आमकां तियात्राकूय प्रायज मेळ्ळो आनीक म्हाकाय बीन बेस्ट एक्टर मेळ्ळो हांवें पाद्रीचो रोल केल्लो सो तितून तेन्नाच्यान मागीर आमी जे अशें चडत रावले आनी अविनाशा वरवीं हांव खुबशें शिकलो सो तेका लागून प्रत्येक जो कलाकार आहा तेका डायरेक्शन हें व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके जायते तूं कॉम्पिटिशनाचे तियात नाचला जाल्यार खंयच्या पंगडांक पयलोच हांव मायकलाचो आमी ते कला निकेतन म्हाजेवर्धा मायकल ग्रेशियसाचो तितूंतल्यान स्टार्ट केलें आनीक 11 वर्सां हांव तेकाच आसलो पयलो मागीर तेणी कित्याक लागून तरी ब्रेक घेतलो हें करपाक मागीर हांव एक वर्साक तेवतोण डिकोस्टाचो एक तियात्र केलो मागीर मायकल दिनिजाचो एक तियात्र केलो आनी तेजे उपरांत म्हाका आग्नेल बोरीन फोन केलो सो तेंचो एक ग्रूप आहा आमी दायजी फातोर्दा सो तो म्हणपाक लागलो तूं फ्री आहा जाल्यार आमकां येतलो सो हांवें म्हणलें आग्नेल फोन करता म्हणटकच हांवें म्हणलें डेफिनेटली हांव येता आनीक मागीर हांव तांकां सुमार 14 वर्सां सुमार आमी दायजी फातोर्दा हेका केल्लो आनीक आतां परत मातसो तेंचो इश्यू जाला म्हणजे ते ए ग्रुपांतले हें जालें आनी तेणी घालूं ना बी ग्रुपाकूय तेणी पार्टिसिपेट जावं ना ते सो परत मायकलाक कळ्ळें की हांव फ्री आहा म्हूण सो मायकलान फोन केलो अरे एक रोल आहा बरो येता सो हांवें म्हणलें येता एक बरो एक्टर आसलो म्हणटकच खंयचोरूच तुका कोण सांडना खंयच्या ना खंयच्यार कोण येतात ओके दॅट इज नो डावट आनीक एक म्हजो प्रश्न जायते तूं नाचला तियात्र जायतीं नाटकां केल्या म्हणटकच एक तुमी दोगांय इंटरेक्ट जालेली खंयचो एक डायलॉग कितें उगडास आसा तुमकां पयरूच एक आमी नाटक केलां 12 तारखेक लोटले आमचे मोग म्हजो तुजो म्हण तितून आमी दोगांय घोव बायलां आसता सो तितूंतलोच एक धाकटोसो डायलॉग हें गो हें पत्र वाचलें मुगो आनी म्हाका पयलींची याद येयली पयलींची म्हणल्यार केन्नाची तें गो आमी सगळ्यांक चोरून लिपोवन नाटकां गेल्लीं पळय हय हय तुका फ्री टिकेटां मेळिल्ली हय आनी आमचें नशीब बरें आशिल्लें नाटकांक चडूच ब्लॅक आवट आशिल्लो आनी हांवें पयल्याच ब्लॅक आवटाक झप्प करून तुजो हात हातीन घेतलेलो तूं येश्य खंय म्हणलें गो ती बरें दिसता म्हणलेलें आनी मागीर गो आमी तें नाटक काबार जातकीर पळय हें आनी कितें अशें आगो ती आमी भेलपुरी खावपाक गेल्लीं ती गो शी बाय भेलपुरी म्हूण कोण अशी खाता म्हाका दिसलें आमी भीक मागपाक गेल्लीं काय म्हण रायट ओके एकदम तुका ट्रेन बरें केलें ओके फुडें म्हजो मेन प्रश्न रुपेश बाब तुजे लागीं देवाचे भुमिका जायती तुवें केल्या जाल्यार हेची स्टडी तूं कशी करतालो बिकॉज जितले फावटी आमी कॉलेजमाचे तियात्र पयलीं पडोवंक वयताले जितले फावटी तुवें देवाचो ती पोर्ट्रे करतालो यू नो तुजो कॅरेक्टर तसोच आसतालो तुजी लँग्वेजूय ती आसताली कशें तें जावं हितून न्हू पयलीं हांवें सांगलें तशें एक क्रिश्चन फॅमिली सांगाताक थिंगा हें जाल्लें म्हजें आनीक तें आयमोरी करप आनी हें करप सगळें रोजार बिजार तें पयलीं सानूच जाणा आहलो ल्हानपणीच सावन जाणा आहलो
इवन ते साक्रामेंट मानामेंट जे म्हणटा ते बीन वाचून जाणा आसलो सगळें खबर आसलें म्हाका आनीक जेन्ना फादर नेविलाच्या तियात्रान पयलीं चान्स पडलो तेन्ना पयलीं हांव फादर नेविलाक कॉमेडी करतालो कॉमेडी रोल्स करतालो आनीक सिल्वेस्टर वाज आसलो तेका तो जेजूचो रोल करतालो सो कित्याक लागून तरी सिल्वेस्टर पावना जालो कितें तरी जाल्लें आनीक और फादर नेविलाक एक तियात्रान जेजू क्रिस्ताक फुरसार मारता पळय गूड फ्रायडे सो ती सीन दाखोवपाची आसली आनी तेका एक जेजू जालो तो फुरसार मारपाचो म्हणटकच सिल्वेस्टराक कितलो व्हडलो तो मातशें हें न्हू सो तो म्हणपाक लागलो रुपेशाक हें करया आनी तेन्ना हांव हाड वाडयतालो हाड आसलें म्हाका आनी मातसो असो फेस मातसो हें सो न्हू सो पळोवपाक दिसतालो तसो सो तें वीग बीन घातलें म्हणटकच मातसो दिसतालो तो सो आनीक त्या तियात्रान मागीर म्हाका तो फुरसार मारता तो व्हडलो फुरीस केल्लो एक 10 फुटांचो आनीक 6 फूट वयर हांव फुरसाचेर मारलेलो आसतालो सो तो केलो आनी खूब लायक जालो लोकांकूय बीन खूब लायक जालो आनी मागीर ते कंटिन्यू उरलें आनीक जेन्ना तो हें येतालो पळय न्हू फादर सांगतालो म्हाका हे भशेन उलोवपाची स्टायल बीन तो हे भशेन उलयल्यार बरें दिसतालें आनी हांव मागीर तेजी स्टडी करतालो आनी ते भशेन उलयतालो सो जातालें आनी एक फावटी सांगपाची गजाल म्हणजे तुमच्या तालिगांवच एक तियात्र तसो जाल्लो फाटल्यान एक जाणटो मनीस येयलो म्हजे फुड्यान आनीक तो म्हाका म्हणपाक लागलो बाबा तुगेलें एकदम बरें जालें हांव म्हणपाक लागलो तूं उलयता तसो सामकें लागलें म्हणपाक लागलो मनाक आनीक गोट वेंग मारली म्हाका सो बरें दिसलें ओके ते एक जालें यू नो कॅथलीक हेजें तुवें पोर्ट्रेट दाखयलो पूण इतले तियात्र नाचोन तुवें म्हाका दिसता फर्स्ट टायम हिंदूचो कॅरेक्टर केला एका तियात्रा कॉम्पिटिशनाक जाल्यार इतल्या वर्सांनी तुका तो एक हें अशें दिसना तुका देरेपेन तो येयलो कॅरेक्टर एक्चुअली इट इज नथींग फॉर यू टू डू बट देन तुका कशें दिसलें तें एक म्हणजे अशें जालें की मायकलान फोन करून सांगलें की आपूण हे भाशेन एक तियात्र करपाक सोदता एक क्रिश्चन फॅमिली आनी एक हिंदू फॅमिली तरी आसतना हांव जाणा आसलो की म्हाका क्रिश्चन फॅमिलीन एक तो रोल आसतलो म्हणून मागीर तेणें सांगलें की ना क्रिश्चन तूं हिंदू फॅमिलीचो हेड अरे म्हणलें आतां बोलतेच जालें नाटकान कोत्ता न्हू आतां तियात्रान फर्स्ट टायम हांव हिंदूचो रोल करतलो सो दिसलें बरें सो करया म्हटलें आनीक रोलूय बरो आसलो आनीक बरो जालो आनीक बेस्ट एक्टरूय मेळ्ळो तें लागलें रायट अमिताभ भाई फ्युचर प्लॅन्स तुजे कितें आसा तुजे फोक डान्स ऑर वॉट यू वॉन्ट टू डू नेक्स्ट तियात्रान नाचपाचें तियात्रांचें न्हू पूण आमकां मातशें नाटकांचेर फोकस दिवपाचें आमी कालूच मिटींग घेतलेली आसा की आमी आमची नाटकां जी गांवांत आतां एक वर्साक एकदां करता आतां फॉर लास्ट सिन्स 2017 ऑनवर्ड्स हांव करता पळय ती आतां आमी खंय तरी मातशी भायर करची कित्याक आमच्या गांवा पुरतीच करता आमी ती सो आतां खंय तरी भायर वचून ती नाटकां करची आनी थंय मातसो फोकस दिवचो हो सद्या आमचो प्लॅन आसा एक्चुअली आमचो न्हू आमी पयलीं करताले म्हाका दिसता हांव करपाक लागल्यार मोर दॅन 25 इयर्स जालीं ही नाटकां गांवान करता तेज्या पयलीं सावन खूब वर्सां पयलीं सावन पण हांव येयल्ल्याक हांव 25 इयर्स अशें जातलीं आमी 2-3 नाटकां अशें भायर केल्याक आमी स्टेजीस आमी एक ओन्ली फॉर यू म्हूण नाटक केल्लें तेजे अरावंड 22-23 शोज केल्ले आमी हय केल्ले सो आतां आमी मातशें परत भायर सरपाक सोदता रायट ओके जायती उलयली सो आतां आमी आमचो एक रॅपीड फायर रावंड आसा तो घेवंक तुमी तयार आसा ओके पळय लेट्स स्टार्ट ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचे बाय अमिता जोगले तयार आसा हय ओके लेडीज फर्स्ट म्हणटा ऑलरेडी गो दिला सो सुरवात तुकडल्या जरी तर तुका 3 उतरांनी तुजी वडवीक सांगोंक लायली जाल्यार तूं 3 उतरांनी कितें सांगतलें तुजे वयर हांव एकदम परफेक्शनिस्ट म्हणना पूण म्हाका खुबशीं कामां न्ही अशीं जाल्लीं जाय कळ्ळें न्हू तेन्ना जावपा जाय सो ते टायमिंगाचेर म्हाका खूब मातशें हें आसा की सगळें टायमार जावपा जाय आनी जें कितें काम करतलें पळय न्ही तें लायक एफिशियंट वे करतलें परफेक्टली नव्या लोकांक मेळपाक न्ही म्हाका खूब आवड सो तो एक आसा ऑलरायट तूं कित्याक रिग्रेट जाता नो रिग्रेट ओके जेन्ना तूं दुसऱ्यांक मेवता तेन्ना पयलीं तूं तांचें कितें नोट करता ना म्हाका उलोवप खूब इम्पॉर्टंट ती कशी उलयता खूब इम्पॉर्टंट ओके 19 वर्साचें 19 वर्साचें आसलें तेन्ना तूं आपूण कितें जाणा जावंक जाय आसलें अशें तुका दिसता मे बी आमचे एड्युकेशनाक आमकां एक बरो गायडन्स मेळपाक जाय आशिल्लो जरी तर तूं आतां कोता तें काम करिनासलें जाल्यार तूं आनी कितें करतलें आसलें आय थिंक म्हाका कोण म्हणटाले की हांव एक बरी टिचर जातली म्हणून रायट क्वॉलिटीज तुका ते अशें कितें आसा जें तुजे लागीं करूंक जायना एंगर जायना कंट्रोल ओके कसली मुवी
पळयता आसतना तुका चड रडूंक आयलें? मुवीज म्हाका खूब आवडटा सो अशी हे जाता इमोशनल जाता हांव आय कनेक्ट माय सेल्फ. ओके. तुका असो कसलो टॅलंट आपल्याक आसोंक जाय असो तुका दिसता जो तुका ना? स्टील बेटर एक्टर. ओके. फुडल्या 10 वर्सांनी तुका आनीक कितें करूंक नाका? जॉब. ओके. तुजो आवडीचो टीव्ही शो? नाव टी पळयना. अरे ओके. तुका अशी खंयची एक गजाल चड इरिटेट करता? रुपेशाची सांगले जाल्यार टायम मॅनेजमेंट. ओके. खंयचें उतर आयकोंक तुका बिलकुल आवडना? ना तशें काय ना. ओके. बी अक्षरान सुरू जाल्लें एक 4 अक्षराचें नांव सांग. बिंदास. BINDA. 4च लेटराचें सांगलां. कोणी ते कसले? बाबा. ओके. तूं मोगान तुज्या गोरकाराक कितें म्हूण उलो करता? रॉबर्ट. ओके. तुवें रांदलेली खंयची डिश तुज्या गोरकाराक चड आवडटा? सगळेच आवडटा. ओके. तुजो लिपून आसलेलो टॅलंट खंयचो? सॉंग्स म्हणटा केन्नाय. ओके. तुका राग कित्याक येता? राग म्हाका अशें डिसऑर्गनायज बी असले म्हणटकूच म्हाका इरिटेट जाता. ओके. तुज्या गोरकाराचो कसलो रोल्स तुका चड आवडटा? नेगेटीव ऑर डिसेंट? नेगेटीव. राईट. ओके. वेल प्लेड. ओके. ऑलराइट. रुपेश बाब, तू तयार आहा? हय. ऑलराइट. रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो बाब रुपेश जोगले. रेडी? येस. तुका आयज मेरेन एक बेस्ट कॉम्प्लिमेंट कितें मेळलो? म्हजो आवाज बरो आहा आनी डायलॉग डेलिव्हरी बरी आहा. ओके. इतल्या वर्सांचे तुज्या काजारांतल्यान एक परफेक्ट डेट कशी आसूंक जाय? कम ऑन टेल मी. ओके. आमी दोगांय खंय तरी एक कॅन्डल लायट डिनर म्हणटा ती. ऑलराइट. तूं चड एक्टीव केन्ना आसता? रिहर्सलाक वयता तेन्ना. ओके. अशी खंयची गजाल तुज्या तोंडार हांसो हाडटा? म्हजो एक फ्रेंड आहा जॉन. सो आमी जेन्ना कितेंय उलोवं तो जेन्ना एक थोडेशे जोक्स सांगता खूब हांसयता ओके. म्हाका. अशी एक वस्त खंयची जी लोकांक तुजी कांयच खबर ना? चडशा लोकांक खबर ना की हांव बरो क्रिकेटर. 3 वस्तू जाचे बगर तुज्यान रावंक जायना? एक मोबायल जाता जाय पडटा ना अशें. सगळ्यो वस्तू इम्पॉर्टंट. ऑलराइट. ओके. टीव्हीचेर खंयचो कॅरेक्टर तुका चड आवडटा? तारक मेहता का उल्टा चष्मा हितून तें एक कॅरेक्टर आहा. ओके. सो ते हितून तुका आवडटा. तुज्या जिवितान तुजें एडवेंचरस अशें कितें केलां तुवें? ते स्कूटर रायड आसता ते. ओके. 3 उतरांनी तुजे विशीं कितेंय सांग. हांव एक सांगपाचें म्हळ्यार इंट्रोवर्ट कायंड ऑफ पर्सन. सिंगिंगूय जाता म्हजे कडेन. ओके. आनी 3? वोकॅब्युलरी बरी आहा म्हजी. ओके. तूं मोगान तुज्या गोरकांनीक कितें म्हणून उलो करता? ओरी. ओके. तुवें तुज्या गोरकांनीक बेस्ट वेकेशनाक खंयसर व्हेल्या? सिंगापूर गेल्लीं. ओके. तुका एक असो कसलो टॅलंट आसोंक जाय आसलो असो तुका दिसता? अशें खूब आहा टॅलंट पूण तूं सांगनाका. ओके. तूं दुखी आसता तेन्ना तूं खंय वेता? ज्यो मानसो आसतात आमच्यो तसले प्लेसींचेर म्हाका वचपाक खूब. ओके. कसलें पुस्तक वाचूंक तुका चड आवडटा? आवडटा काय पुस्तक आवडना? ना पुस्तक आवडटा. हांव चडशें स्पोर्ट्स मॅगझिन्स वाचता. ओके. अशें कितें शिकोंक तुजो बेस्ट एक्सपिरियन्स आसलो सोफा? शिकपाक हार्मोनियम शिकतालो हांव. आतां सद्याक तरी बंद पडलें पूण बरें दिसतालें म्हाका. ऑलराइट. ओके. वेल प्लेड. वेल डन एंड वेल प्लेड. चड बरी खेळल्या बिकॉज म्हाका दिसता सगळ्या क्वेश्चनाचे बरे आन्सर तुमी दिल्या. लोकांकूय लायक जाल्या ते. सो आतां एक राउंड आसा तो आसा रीड माय लिप्स. तयार आसा? हय. ओके. ऑलराइट. रीड माय लिप्स विथ आमचो बाब रुपेश जोगले आनी ताची गोरकान अमिता जोगले. रेडी? रेडी. ओके. 30 seconds you'll have. ओके. एंड तुजी चीट काडपाक जाता ती. रेडी? ओके. वेट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाव. 30 seconds. कितें? काय कळना. Action. काय कळना. Shoot. आडसराचें उदक पिवया. Yes. Right. Action. Okay. Okay. And your time starts now. काळोख
म्हाका भंय दिसता. ओके कितें जालें तें? काळोखांत म्हाका भंय दिसता. Alright, man. She echo इथून दे one shot आहे ना. Okay, one last one. Alright, and your time starts now. सायकल, मोटरसायकल, दी आड. बरोलेस सायकल मोटरसायकल घे. Okay, लागी हा तू. सायकल, मोटरसायकल घे. घे. ओके. Alright, okay, well done. आता interchange. Okay. Okay. Alright. Read my lips with आमचे Amita again for the second round. Ready? येस. 30 seconds. Yeah. And your time starts now. पाऊस, मळब, मळब, मळबा, मळबाची दुखां, जोग लायता, मळबान जोग लायता, जोगला मारता. Yes. Alright, okay, second one. And your time starts now. माझेर विश्वास दवर. Yes. Alright, okay, last one. She लागी हा तुम्ही टाई जाता दिसता. Okay. And your time starts now. चांदणे, चांदण्याची राती, माडाचे सावले. Wow, man. Well done. First time tie झाला दिसता बाईक. Alright, it's time to say goodbye. Adios. Well done. तुम्ही दोगांय म्हजे सगळे राउंड एकदम बोरिंग केली आणि रीड माय लिप्स चड बरो जालो कित्याक फर्स्ट टाइम एक टाय झाला दिसता म्हाका हजबंड अँड वायफा मध्ये. रीड माय लिप्स आख्खो तुम्ही गेस वर्क सारको चड बरो केला म्हूण एक ल्हानशी भेट रुपेश बाब तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान थँक्यू. आणि थँक्यू सो मच. तुमचं मोलादीक भेट काढून तुम्ही हांगासर आयली आणि आमकां एक संदी दिली तुमची एक ल्हानशी मुलाखत घेवंक म्हूण काळजंतान तुमकां दोगांयक देव बरें करूं. तुमकां बीन चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां हांगा आपयलें आनी आमचो इंटरव्यू घेतलो म्हणून प्रुडंट मिडियाक आनी बाय कॅन्डिडेट तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा.